कुंडे वाठारांत चिखल पायण खाजन शेताच्या बांदाक चार कडेन खावटे पडिल्ल्यान सुमार 500 शेतकारांक शेतां करपाक मेळना। ताका लागून थळाव्या शेतकारांचे बरेंच लुकसाण जालां। मुख्यमंत्र्यान तशेंच शेतकी खात्यान ह्या प्रकरणाचेर बेगोबेग लक्ष घालून खावटी पुरोवन बांद परतून बांदून दिवचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। बांदाच्या बांदकामा विशीं फायल धाडून दिल्ली, पूण ही फायल शेणिल्ल्यान हें काम अडकून पडिल्ल्याचें शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष विजेश नायकान सांगलें। आता आम्ही 4 वर्सां नंतर कुट्टात शेतकरी आम्ही शेत रोवपाक म्हणून बी हाडून दवरितात आशिल्लें तशें खंयचें कांय ना। सो म्हाजें म्हणणें इतकेंच की बाबा इतकी हे शेती जवळ जवळ 350 शेतकरी आमचे आसा हांगसर, त्यान भायर तांकांय सायडीचे जे शेतकरी आसा तांकांय त्रास जाता। सो जवळ जवळ कांय न्हू म्हणल्यार 500 सुमार शेतकरी आसा आमचे, सगळे शेतकरी उदकान बुडटा। इतके शेताचे म्हणल्यार रेवेन्यू कितके म्हणजे आमचे कितके लॉस जाता मातशी। 4 वर्सां इंटू 500 शेतकरी रोवप तेंचे उत्पन्न पिड्यार जावप हे खंयचे खंय म्हणजे सरकाराक तें पडलेलें ना शेतकाऱ्याचें अशें दिसता हेजे वयल्यान। कित्याक आमी आतां 4 वर्सां जालीं झडटा, खंयच्याच मिनिस्टरान जावं MLAन आमचेर येवन विजीट केल्ली ना, शेतकऱ्यांचें दुख्ख हे समजून घेतलेलें ना। आतां आमी 8 दीस जाले हें मोडलां, काल पेपराचेर येयलें। एक्चुली सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटान येवन पळोवंक जाय आशिल्लें हांगसर, हेंवूय जाल्लें ना। येदे व्हडले 3 पेपराचेर हाडले, कोणाक येवन पळोवंक जाय, कोणाक पडलेलें ना। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंटा कडेन सबसिडीच्या बाबतींत विचारची जाल्यार सबसिडी म्हणटा आमची गव्हर्मेंटा कडेन फंड ना। गव्हर्मेंटा कडेन फंड ना जाल्यार तुमी आतां पयरूच डिक्लेअर केलां हेजे व्हडले म्हणजे मिनिस्टरान डिक्लेअर केलां की ते सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाक एवॉर्ड दिवचो म्हणून। ते पयशे खंयच्यान येता? हांव म्हणटा ते पयशे खंयच्यान येता तर गव्हर्मेंटा कडेन, आनी शेतकारांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना। खुबशे निग्लेक्टपणां चल्लेले आहा शेताच्या बाबतींत तरी। आनी हांव म्हणटा हे मिनिस्टरा कडेन CMा कडेन मागता तेणें स्वता येवन हांगसर दखल घेवची आनी आमचो हो 4 वर्सांचे जे आमचे वनवास म्हणटा तशें वनवास म्हणल्यार जाता आमकां शेतां रोवप हो वनवासूच कसो, सो तें आमचे वनवास आमचो सोंपोवचो आनी आमकां हो सेंचुरीक बांद करून दिवचो।